तर उभं राहा रे. मागीर बरें आतां म्हाका तुमकां सगळ्यांक उनंदीत परबी की पयलीं केन्ना आमी झाडां हाडून आमची उरली थोडे दीस प्रोग्राम केन्ना करुया म्हणटा हे पावसा बोवळाक म्हणजे आपोवपाक पावस झडना आनी आमी येयले आनी पावस भरपूर झडलो तर फेल वयतले म्हणून मातशें रावले आनी पयर डिसिजन घेतलें की झाड वाडपाक कॉमेस करुया म्हणून तेन्ना कॉमेस केलो वाडपाक म्हणटकीर हांवें म्हणलें सेकंड प्लेसीर आमगे थंय यो कालच थारायलें की आमी हांगसर आतां आमी हांगा वाडयो म्हणून हांवें सकाळच्या भुरग्यांक सांगलें आनी तुमचे कडेन सकाळी मेसेज पावली हांव देव बरें करूं म्हणटा पयलींच कारण तुमी एक शॉर्ट उतऱ्याक सकाळी फुडें सांगलें आनी सांजचे तुमी हजर रावल्या बद्दल ह्याच्या बराबर एक म्हाका पुश करून सो दिसता ताका की पयर पॅन्डामीक आमच्या कोरोना जाले तेन्नाच्यान तेणें लोकां मदीं वचून जे हॉस्पिटलांत फेसिलिटी मेळना तेज्याक चड फेसिलिटी दिवपाचो प्रयत्न केलो एम्बुलन्स हाडली मागीर ऑक्सिमिटर दारान व्हरून येवन आमचे कडेन पासून ऑक्सिमिटर पावल्या आमगे भुरग्यां कडेन या आमी कोणाक कितें जालें जाल्यार चॅक करपा खातीर मागीर तेणें मेडिसीन हाडली बाकीचें फेसिलिटी दिल्यो हॉस्पिटलां दिल्यो पयर तेणें करमली वाड्यार साऱ्यांनी तांकां पयशे दिले शेत करपाक आनी म्हाका एक बरें दिसता आयकपाक की खूब तेंपान कोणी तरी शेतकाऱ्यां खातीर भायर सरलो म्हणून शेतांत काम करता आनी शेतकाऱ्यां कडेन सद्या पॅन्डामिका कडेन पयशे म्हणटा ना कोणा कडेन खावपाक पयशे ना आनी शेतां मोडपाक खंयचे पयशे आसताले तेणें तांकां जोतपाकय पयशे दिले आनी तांकां टेम्पो भर सारेंय दिलें आनी तेणें एक एलायन केलें दिवसा की शेतकार कोणी पयशां खातीर आपल्या शेत उरता म्हणून जाल्यार आपल्या येवन मेळत आपूण हेल्प करता आनी तेका एक म्हणटा तेणें आपल्या बापाय नांवार एक ट्रस्ट उबो केला पॉलिटिक्सा आपूण येता म्हणटो पॉलिटिक्सा ट्राय करता तिकेट मेळ जाल्यार आपूण आमदार जातलो म्हणून पूण तेणें एक ट्रस्ट बापाय नांवार तयार केला आनी तो ट्रस्ट म्हणटो आपूण कंटिन्यू चालू दवरतलो हें पॉलिटिक्स कुशी उरलें आनी त्या खातीर पयर तो एम्बुलन्स काडली तेणें आपल्या बापाय नांवार आपल्या नांवार करून दवरले कडेन एम्बुलन्स अशी एम्बुलन्स हाडल्या की गोंयांत प्रायवेट कोणा कडेन ना ती एकल्या कडेन गोंया कडेन आसा फक्त गोवोरमेंटा कडेन आसा पूण ती थंय ती आमकां मेळना आनी आयसीयू जी फेसिलिटी आसात हॉस्पिटलांत येयले म्हणटा सा सिरियस मनशाक कितें करूं जाय तें इतलें ते एम्बुलन्स ताणें दवरले कडेन म्हणजे हांव अभिमानान सांगता की आमकां सावड्डे केपें कुडतडे आनी सांगे हे 4 वाठारांत तरी आमचे कडेन कितें जालें जाल्यार धांवट वचपा सारकें एक जागो आमकां तयार जाले कडेन पयलीं उठ सूट पणजी जावचें पडटालें पणजी धांवप बसून वाटेर मनीस वचतालो ती परिस्थिती आतां जावपा ना त्याच बरोबर ताणें सेकंड ऑप्शन दिलें की बाबा आमी वाड्यार आनी कितें करूं शकतात तर आमी प्लांट ही झाडां वाटुया जेणे करून एक अमित पाटकार म्हणटा कोण म्हणटा रे तुमकांय कळटलो आनी तेंची विजन कितें तेजी उमेद कितें आहा तेजें काम करपाची पद्दत कितें आहा ती बी एक सादारणशी लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न करतले हांव अमित बाबा चड आनी चड देव बरें करता ते कुडचडकारां कडेन आपूण तूं कुडचडकारच पूण कुडचडकारां कडेन तुवें लक्ष दिवन तुवें आपल्याले जन्मभुमीक आनी ही कर्मभुमीक तुवें कितें तरी करपाचें आस दवरल्या आनी ती तूं करता म्हणून चड देव बरें करता आनी हांव तुमकां सांगता देवा कडेन मागता ही जी ताणें दोन कितें हाडलां झाडां वाटलां जावं मुखार कितें तरी तुमकां हेल्प जाय कितें करपा खातीर तुमी न फटकता तुमी आमकां सांगूत होता हांव तर तुमकां सामको जवळचो सोड तेणें ऑफिस उक्ती केलां एमआरआय पयशी तेगे घरा लांबचें लांब पोस्ट पुलीस स्टेशन तें बद्द प्रशांता कडेन जावं कितलें आहा तें तेंगेलें तें सगळीं घरां ती तेंगेली थंय तेगेलें घरा ते बिल्डिंगे तेणें हिमालया पयशी ऑफिस उक्ती केलां तुमकां तर कसली फेसिलिटी जाय कितें कमी पडटेशें दिसलें जाल्यार ते मनर नासतना बसून तुमच्यान त्या ऑफिसान वचून तुमच्या ती येवपा जाता हांव मागता की अमित बाबा कडेन 2 शब्द सांगता सगळ्यांक नमस्कार आमी जशें लास्ट 5 जुनाक वर्ल्ड एनवायरमेंट दिसाक सांगिल्लें की आमी वन महोत्सव सादर करतले म्हणून पूण ड्यू टू पावस पडलो म्हणून आनी ताका लागून डिले जाले जुलयान खूब पावस पडलो सावड्ड्या वाळपय सारक्या जाग्यार खूब पूर येवन खूब लोकांक त्रास जाले म्हणून आमकां मातसो डिले जालो चालू करपाक आमचो पयलीं हेतू आशिल्लो की आमी एका जाग्यार
एक प्रोग्राम करून सगळ्यांक येऊन झाडां वाटपाची. आज पुष्कल आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट ना, ताका कितें अर्जंट कामां लागून बेळगांव वचचें पडलें, पूण पुष्कल बाबाची आयडिया की ताणें सांगलें आमी प्रत्येक वाड्यार वचून वाटया, एकाच जाग्यार हाडून वाटून सगळ्यांक आपूण तीन झाडां पावना. सो आमी अशें चिंतलां की प्रत्येक वाड्यार वचून 100 झाडां ही वाडटलीं. ती झाडां म्हाका दिसता लास्ट पॅन्डेमिकाक सगळ्यांक खबर आसा झाडाचो कितलो इम्पॉर्टन्स. आय मीन ऑक्सिजन सुद्दां आमकां पयशे दिवन घेवचे पडले. अशी परिस्थिती जाली की ऑक्सिजनाक लागून आमकां पयशे दिवन विकतो घेवचो पडलो ऑक्सिजन. पयर जे पूर आयलो तातूंतय आमकां कळ्ळें की झाडां हे म्हणजे झाडांक लागून खंय तरी न्हंयची धड वाचून उरता, सॉयल इरोजन जाता. सो आमकां दिसलें की झाडां प्लांटेशन इज खूब गरजेचें. सो ताका लागून आमी हो वन महोत्सव साजरो करया म्हणून आमी जुलय म्हयन्यान प्लॅन केल्लो. दुसरें म्हाका दिसता की आमी एक मोटिवेशन करपाक जाय यंग जनरेशना म्हणा सगळ्या हांगा जमिल्ल्या लोकांक की कुडचड्यार एक ग्रीन आनी प्रोग्रेसीव कुडचडें करपाक जाय. म्हजो एकूच तुमकां रिक्वेस्ट की झाडां जी आमी लायतले पळय न्ही ती झाडां सारकी वेवस्थीत प्लॅन करून लायात. ती झाड म्हणल्यार एक लायफ सायकल, एक भुरग्या भशेन तें. ताका आमी ल्हानाचें व्हड करता, ताचे पासून आमकां सावळी मेळटा, पावसान आमकां ते जागोय घट धरता, सॉयल इरोजन. सो झाडां जी तुमी लायतले पळय न्ही ती मातशी प्लॅनिंग करून लावया, सो दॅट फ्युचरान झाड व्हडलें जातकीर ते बाबा मारपाक पडपाक जायना. ते एक मातशी तुमी काळजी घेया की खंय झाडां जी आमी जितले पळय ती फुडलो विचार करून मातशी लावची. आनी म्हाका दिसता आमी चालू करया कार्यक्रम. आनी तुमी हांगा सगळे स्पेशली मनोहर बाईचे थँक्यू म्हणटा हांव की तांणी तुमकां प्रोग्राम कार्यक्रम घडून हाडलो, सगळ्या लोकांक आपयले. सो तांचे आभार मानता. आनी तुमी हांगा सगळे जमिल्ल्या लोकांकूय थँक्यू म्हणटा. म्हाका दिसता आमी कार्यक्रम आतां चालू करया. Yes. These start my Yeah. Chal. माची लाईनीन रावा सारखी लाईनीन रावा सगळ्यांक घ्या तरी अशी पळय अशी चल भाऊ चल एक या निमगा या चल या तू चल